येस. काल रातच्यान म्हाका खुबशा म्हज्या मित्रा कडल्यान व्हॉट्सॅपार आनी फेसबुकार खुबश्यो स्क्रीनशॉट्स फेसबुकाचे आनी मेसेजीस लोकां कडल्यान पावल्यो की कोण तरी आयरिश नांवाचो मनीस तुमच्या नांवान एलिगेशन्स करता म्हणून. सो ते मागीर फायंड आवट केल्या नंतर अशें दिसून आयलें की आयरिश रॉड्रिग्स वो रायबंदरचो वो एक रेजिडेंट जो पेशान वकील आसा आनी सो कॉल्ड RTI एक्टिविस्ट आमी म्हणून ताका वळखता असो मनीस ताणें फेसबुकार कितें तरी पोस्ट केल्लें आनी त्या हातूंतल्यान जें ओल्ड GMC हॉस्पिटल आशिल्लें थंय योगा सेंटर आनी बाकीचे ट्रेडिशनल मेडिसिनाक लागून जी फॅसिलिटी तयार जावपाची आसा विथ द हेल्प ऑफ स्टेट गव्हर्मेंट थंय तो प्रोजेक्ट 2 वर्सां पयलींचो. पूण ताज्या हाजेर तें फ्रस्ट्रेशन काडून म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान जें एक पावल उचललां थंय खंय तरी ताका तें हर्ट जालां आसतलें. कारण ट्रेडिशनल मेडिसिनाचेर जी हेट्रेड आसा ती हातूंतल्यान दिसता. आनी अशें तो त्या पोस्टान बरयता की थंय ट्रॉमा सेंटर 24 hours कितें तरी मेडिकल फॅसिलिटी रायबंदरकारांक जाय म्हणून. नो डावट जायच. बट जेन्ना CCP इलेक्शन लागीं येता तेन्नाच कित्याक थंय इश्यू काडप. इतलीं वर्सां हो न्हिदलेलो, इतलीं वर्सां हाका तेजेर तो विशय घेवपाक जायनाशिल्लो आनी आतां इलेक्शन लागीं येत हो विशय काडून एक पब्लिसिटी स्टंट करपाचो आनी लोकांच्या नांवान बोबो मारपाच्यो होच हाजें काम. आनी म्हाका अशें दिसलें की मागीर ती मेसेज हांवें वाचली. त्या मेसेजीन ताणें मेन्शन केल्लें म्हजें नांव हांव सिद्धेश नायक, श्रीपाद नायकाचो चलो अशें मेसेज ताणें तातूंत मेन्शन केल्लें की हांव ह्या सगळ्या आयुश प्रोजेक्ट जे आसा जे म्हजे वडील मंत्री आसा आयुश डिपार्टमेंटाचे त्या सगळ्या प्रोजेक्टांक हांव ब्रोकर म्हणून किंवा एक कमिशन एजंट म्हणून कलेक्शन एजंट म्हणून हांव काम करता. हांव हे सगळे आरोप जे आसा ते डिनाय करता आनी अशा प्रकारचे जे आरोप आसा ते आज जे हे मनीस इलेक्शना लागीं दवरून हे पब्लिसिटी स्टंट जो करता ते ताका लागून खंय तरी आमची इमेज जी आमी इतलीं वर्सां साफ दवरिल्ली ती खंय तरी ताका दाग लागपाची शक्यता आसा. ताका लागून आमी आज हांवें ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन तशेंच सायबर क्रायम आनी आज SDPO नॉर्थ हांकां आमी कंप्लेन करपाक आयले आनी ती कंप्लेन आमी केल्ली आसा, इनवर्ड केल्ली आसा आनी हाजेर जाता तितले बेगीन स्ट्रिक्ट एक्शन जावची. कारण हो जो मनीस आसा तो RTI एक्टिविस्ट कमी आनी RTI एक्स्टॉर्शनिस्ट चड आसा आनी फाटलो हाजो रिकॉर्ड काडून पळयशेत जाल्यार तातूंत तें दिसून येता. त्यामुळे हाजेर एक्शन जावप खूब गरजेचें आसा. ताका लागून आमी कंप्लेन केल्ली आसा.